सांगता घाटी 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 म्हणून सांगता पळय हांव ताका आनी एक फाटी रिक्वेस्ट करता घाटी म्हणनाका आमी तुमचे बरोबर आसा। जर हो मेती आपणाक गोंयकार म्हणटा जाल्यार अखिल गोवा कन्नड महासंघ हो महासंघ गोंयान जन्माकूच कित्याक येयलो हो पयलो क्वेश्चन तेका। तुम्ही हांगा गोंयकारांक पिशान काडपाक येयल्यात, तुम्ही हांगा तुमची कम्युनिटी तुमचे ग्रुप वाडोवपाक येयल्यात, तुम्ही हांगा गोंयकारांक सोंपोवपाक येयल्यात, तुम्ही हांगा गोंयकारांक लुटपाक येयल्यात, गोंयच्या मातयेचेर रेप करपाक तुम्ही हांगा येयल्यात, गोंयची माती एक्सप्लॉयट करपाक येयल्यात, गोंयचे धंदे, गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी, गोंयचे जॉब, गोंयचे धंदे हे सगळे चोरपाक तुम्ही येयल्यात। गोंयान येवन हांगा तुमचे कम्युनिटी करून वोट बँक करून इलेक्शनां कंटेस्ट करून पंच सरपंच आनी MLA मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर जावपाक तुम्ही गोंयान येयल्यात। आणि तेकाच लागून तुमचे हे अखिल गोवा कन्नड महासंघ, अखिल गोवा हो संघ तो संघ, माती गोवर सगळ्या जगा वयले संघ येवन तुम्ही गोंयान करतात। आणि गोंयान येयले की तुमकां घाटी म्हटलो की तुमकां प्रॉब्लेम जाता, पूण हे संघ करताना तुमकां प्रॉब्लेम जायना। तुम्ही हे गोंयान येवन संघ केल्यात, कन्नड महासंघ तुम्ही गोंयान येवन केल्यात, म्हणून आमी तुमकां घाटी म्हणटले।